नमस्कार, पोळ्या प्रुडंट खबरो. Headlines brought to you by GP Parsik Bank. ट्वेंटी 4/7 लाईट जाय जाल्यार मायज पैसे काढात. 24 वरां वीज पुरवणेचो खात्याचो प्लान. वीज गळतीचेर उपाय काडूक आतां प्रायव्हेट एजन्सी. फुडल्या सप्तकात पर्रीकार सगळ्या मंत्र्यांक एकठांय मेळटा एम्सात. उपरांत खातें वाटप. गृह अर्थ खात्याचेर दोळो. फाटले कॅबिनेट रिव्ह्यू कसिनोची फायल पास. ह्या बुधवारा बसकाच ना. गोयचे मुखेल 3 नुस्त्या मार्केटा लागसार 5 फार्मासींनी आता फॉर्मेलिन टेस्टिंग किट्स. दुबाव असल्यार लोकांनी किट्स विकते घेवन नुस्तें तपासचें. सरकाराची येवजण हायकोर्टात. जानूज मिसिंग बॉडी केशीत निलंबित फॉरेन्सिक एचओडीक थाकाय. फुडली अर्द एसर अटक ना. क्रायम ब्रांची मुखार जबाब. चुकीचे बॉडीची कबुली, मात जबाबदारी फाफुडली. चौगुले मिनाचे ट्रक कामगार मायनिंग पीपल्स फ्रंटान पाळे आडायले. कंपनी म्हणटा 2012तलो पावणेवेलो डंप. फ्रंटाक नव्या मिनाचो दुबाव. काँग्रेसीन सभापती आड घातिल्ली अविश्वास थारावाची नोटीस सभापतीनूच मारली भायर. नोटीशीत कारण नमूद ना. नोटीस दितल्या कडेन 21चे बहुमत ना. अधिवेशनातूय आपयले ना. आणि खेळात FC गोवाचो लिटल गोर्स लीग दितलो 8 ते 10 वर्सां पिरायेच्या भुरग्यांक फुटबॉल खेळपाची संद. 5 म्हयने चलतली उदेंते फुटबॉलरांची सर्त. आता 24/7 लायटीचेर मायज पैसे काढात. 24 वरां वीज पुरवणेचो खात्याचो प्लान. मात अशी सर्व्हिस मेळटात आनी मायज पैसे काडचे पडटले म्हूण नवो वीज मंत्री काब्राल सांगता. फाटले 4 दिसांत आयिल्ल्या वादळान लायटीचे खात्याक खंय 2 कोटीचे लुकसाण. वीज गळती उणे करूंक आतां एक प्रायव्हेट एजन्सीक घेवपाचो प्लान चल्ला. फाटल्या 4 दिसांत गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी आयिल्ल्या चक्रीवादळ आनी वावटळीन वीज खात्याक खंय 2 कोटींचे लुकसाण. Almost 2 crores as of now. We have not got 100% value of the entire thing. But 2 कोटीचे लॉस जाले अशें आमकां वेगळे वेगळे फील्ड रिपोर्ट or executive engineer, assistant engineer दिल्ले आसा. Still there are small 2 villages, small areas where maybe 70 or 50 people stay are still not getting. Whatever people are working. And one thing, एक बरी गोष्ट जाली की आमचे सगळे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे स्टाफ फॉर मी दे वर ऑल वर्किंग राउंड द क्लॉक. वी टूक नॉट ओनली हेल्प फ्रॉम आवर पीपल but we took help from the contractors of electrical contractors in getting this work done in a very fast manner. लायटीची गळती आनी वेवस्था जाग्यार घालून खंय खातें प्रायव्हेट एजन्सीक ऑब्र दिवपाचें आसा. 16 to 18% distribution loss. Now you can't say all 16 to 18% is pilferage. You have a lot of things. See, when you have open conductors, you have transmission losses. When you do underground cabling, you have less losses compared to transmission losses due to open conducting. So I was thinking to one company which was there, who distributes their entire networking to cables. They were saying there a few years back, which was operating in Goa itself, their distribution losses were coming to hardly 2 and 3% because they were doing through cable, underground cabling. Entire management was done by them. I will not name. All street lights are not metered. All places where government supply has been given is not metered. So all these things, block by block, I will have to do. But we have to improve, make our losses to around 6 to 7% is what we can achieve. दर्यादेग एक वाठारात 24 वरां अखंडीत वीज पुरवणेचो प्लान आसा. 1.5 म्हयन्यांत पुराय गोंया खातीरचो प्लान तयार जातलो. मात अशी सेवा घेतल्यांनी मायज पैसे काडपाचे. मदीं लायट गेली वा सेवेत खंड पडल्यार बिल तितलेच उणें. And a 400 megawatt transformer station is coming at Darbondara, and work order has been given by the center. Work has been almost started, but a lot of teething problems are there. We will follow up. So once that comes, then we will have continuous power supply in the state of Goa, so that we can effectively convert into 24 hours power supply. So this is where now short term is we are looking at small substations
in various parts of Goa, increasing the capacity of substation, because bringing down to 33 kVA, I assure you that work orders will be placed to all this, and work will start in the next 2 months for short term to give some relief to the people, especially the coastal belt. Long term, as I told you already, that 1.5 months from now, I will come with a clear picture and with the assurance that our government will do for the next 3.5 years and 24 hours power in areas, specific areas. I will tell, yes, 24 hours will be given with guarantee that this is what we are going to give you. If I give 24 hours over a period of time, I will tell people that this is what I require, and if I don't give you, that this is what I will minus. पयलीं 24/7 उदक, आतां लायट, दोन्ही घोशणा शेळयल्यो आनी आतां 24/7 लायटीक गिरायकांचे बोल्सांक बोथो वाडोवपाचो प्लान. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. फुडल्या सप्तकांत मुख्यमंत्री पर्रीकार सगळ्या मंत्र्यांक इम्सात मेळपाचो आसा. 1-to-1 मेळपाचो प्लान आशिल्लो, आतां एकठांय मेळटलो म्हूण सुदिनान मिडियाक सांगला. उपरांत मुख्यमंत्री ताची खाती वाडटलो. गृह आनी अर्थ खातें कोणाक हो प्रस्न. सुदीन म्हणटा मुख्यमंत्री थारायता तें फायनल. फाटल्या बुधवारा ताकतिकेचे कॅबिनेट रिव्ह्यू बसकेंत कसिनोक मुजतवाडीची फायल आयिल्ली. ह्या बुधवारा बसकाच ना. पितृपक्ष सोंपतकीच फुडल्या सप्तकांत मुख्यमंत्री पर्रीकार दिल्ली एम्सांत आपल्या सगळ्या कॅबिनेट मंत्र्यांक मेळटलो. पयलीं तो 1-to-1 मेळपाचो आशिल्लो, मात आतां सगळ्यांक एका बरोबर मेळपाचो आसा म्हूण सुदीन सांगता. ते बसके उपरांतूच मुख्यमंत्र्या कडेन आशिल्ल्या खात्यांचें वांटप जातलें. रिव्ह्यू मिटींग फाटल्या वटेन डिक्लेअर केल्लें की बुधवारा सकाळीं 11:30 आमी सदांच जे कॅबिनेट मिनिस्टर आसा ते येवचे, डिस्कस करचे आनी एक डिसिजन मुखार व्हरपा खातीर पळय. आज तो दीस आशिल्लो बुधवार, पूण माननीय काही मिनिस्टर्स जे आसा ते आउट ऑफ स्टेशन आसा आनी त्या खातीरूच ह्या फावटीची जी आमी डिस्कशन करपा खातीर जे मिटींग आमी दवरल्या ती पोस्टपोन केल्या आनी इट वील बी नेक्स्ट वेनसडे 11:30. आमचे म्हाका दिसता 4 मिनिस्टर्स आउट ऑफ स्टेशन आसा. गृह अर्थ खात्या सारकेल्या म्हत्वाच्या खात्यांचेर विचारल्यार सुदीन चड उलोवंक सोदिना. मुख्यमंत्री सांगतात ते खंय फायनल. दिल्लीक आमकां ताणें आपयता म्हणून सांगलें. ताणें अपॉयंटमेंट दिल्या नंतर हांव दिल्ली वतलों आनी त्या नंतरच एक गोश्ट मुखार वतली. इट इज 1-to-1 तुमी सगळे बराबर आपयता अशें कितें? कालची मेसेज आयली त्या प्रमाणे ते सगळे एकठांय मेळपाक सोदता. म्हाका ताणें पयलीं सांगिल्लें की 1-to-1 आपण मेळटलें. एकठांय सगळे आयला येतात हय सगळे पोर्टफोलियो डिस्ट्रिब्युशनाचेर ते डिसिजन ताणें घेवपाचें आसा रिगार्डींग पोर्टफोलियो डिस्ट्रिब्युशन. ताणें इतलें वता आसतना सांगिल्लें की आपूण आपलो लोड कमी करतलो. सो बेस्ड ऑन दॅट पोर्टफोलियो डिस्ट्रिब्युशन तो करतलो अशें प्रत्येकान ठरयल्लें. So that will be after 10th only. That will be after 9th, any time after 9th. क्लेम करतले की ना हांव कांय क्लेम करना. फायनान्स आनी होम जे आसता युजली सीएमा कडेन आसता. आतां सीएम हॅज टू डिसायड ऑन इट. ते जर दुसऱ्यांक दिता जर तुमचे कडेन आसचे As a senior leader, हांव कांय उलयना. इट इज अ प्रेरोगेटिव्ह ऑफ चीफ मिनिस्टर. तशेंच तेंच्यांनी मेन पोर्टफोलियो होम फायनान्स सारके जर युती पक्षाक बी दिले जर तुमकां मान्य आसतलें जाल्यार ह्या हाचेर मान्य आसप न मान्य आसप किंवा जर तर हेका अर्थ नासता. मुख्यमंत्री जे कितें डिसायड करता तें कॅबिनेटान मुखार वता. प्रत्येक बुधवारा कॅबिनेट रिव्ह्यू मिटींग जातली म्हूण फाटले बसकेंत मंत्र्यांनी मिडियाक सांगिल्लें, मात ह्या बुधवारा बसका जालीच ना. फाटले ताकतिकेचे कॅबिनेट रिव्ह्यू बसकेंत कॅसिनोक मुजतवाडीची फायल आशिल्ली. हें सुदिना कडच्यान आतां अधिकृत कळटा. सर्क्युलेशनान जी फायल आयिल्ल्यो त्यो फायल पयलींच सीएमान एप्रुवल घालूनच सर्क्युलेशन आयल्या. लक्षांत हाडा. सीएमान एप्रूव केल्या शिवाय खंयचीच फायल कॅबिनेटान येना. So it was already approved. So it was done by CM, sent to the cabinet approval, and then only circulation of the cabinet is taken. पण फायल तेन्ना त्या कॅबिनेटीक आनी आमी मेळ्ळे ताका सोयर सुद्दां कांय ना. पण त्या दिसाक फायल येयल्ली फायल ना आयली ताचे बरोबर फक्त कॅसिनोच न्हू ताचे बरोबर 8 पॉयंट आसा. आनी फक्त कॅसिनोच ना ताचे तातूंत आनी 8 पॉयंट आसा. ते पॉयंटूय तातूंत एप्रूव जाल्या. So there is no question of only circulation only for casino. Along with casino, there are 8 बाकीचे points approved.
30 सप्टेंबराक कॅसिनोची मांडवींतली मुजत सोंपताली. फाटल्या बुधवारा कॅसिनोची मुजत वाडीची फायल आयिल्ली. ह्या बुधवाराकय 4 मंत्री गोंयांत ना म्हूण कॅबिनेट रिव्ह्यू बसका जाली ना. मात फाटल्या बुधवारा बसकेक 3 मंत्री नासतनाय ताकतिकेन बसका जाली. हाचो उलगडो आतां जाला. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. चौगुले कंपनीन मिनाची येरादारी कशी सुरू केली ताची चौकशी करची म्हूण गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंट आनी चौगुलेच्या कामगारांनी इशू केला. कंपनीन खंय 51 ट्रिपी मारल्यो. हे मीन पावणेचे न्ही, नवे मीन पोन्ने म्हूण उखलपाचो प्लान चल्ला. चौगुलेचे कामगार म्हणटात तांकां कंपनीन पगार घातिल्लो ना. मिनाचो हो डम उखलपाच्यो हालचाली चल्ल्यात. पाळये चौगुले पावणेचे मीन म्हणून सांगून नवे मीन उखलता म्हूण मायनिंग पीपल्स फ्रंट आनी चौगुलेच्या कामगारांनी बोवाळ घालो. सोमाराच्या तेंच्यांनी जो 2018 फेब्रुवारी आनी मार्च ह्या पिरियडान जो माल काडलेलो तो माल ई ऑक्शन म्हणून तेंच्यांनी विकपाक काडलो. आनी ह्या स्टेट गव्हर्मेंटान ताका ऑलरेडी परमिशन दिल्लें आसा की तो माल ई ऑक्शन करचो. आतां हे ई ऑक्शनचो माल आसा तो 2012 पयलींचो आसा. 2018तलो माल एक्चुली हांगा स्टे ऑर्डर आसा की 2018 जो माल काडला फेब्रुवारी 7 तारखेच्या नंतर तो माल लिफ्ट करपाक जायना, तो मालाचो सेल जावंक जायना आनी सुप्रीम हायकोर्टाची स्टे ऑर्डर आसा ताका विकूंक जायना. आनी तरी आसतना स्टेट गव्हर्मेंट, मायन्स डिपार्टमेंट आनी जे कोण अन्य अधिकारी आसा ते ई ऑक्शन आतां म्हणजे ओल्ड माल आसा त्या नांवाचेर नवो माल व्हरून विकपाची तयारी चल्लेली आसा. आनी ऑलरेडी 50 ट्रिपी तेंच्यांनी मारलेल्यो आसा. तेन्ना सरकारान हेजेर चवकशी करपाक जाय, तेजेर इन्क्वायरी जावपाक जाय आनी हो माल जो व्हरता तो जप्त जावपाक जाय आनी तेजेर एक्शन जावपाक जाय. हो माल आतां आमचे ऑपरेटर खुद ऑपरेटर जे लोडर चलयताले आनी तेणी भरून तो लम्स थंय घातला अशें आमचे ऑपरेटर सांगतात आनी तेणी काम केलें थंय. म्हणून तो माल कंपनीनच काडलेलो चौगुले कंपनीन. हो फ्रेश माल काय म्हणटा? फ्रेश माल म्हळ्यार मार्च पयलीं, एप्रील ते मार्च पयलीं तेन्ना तो लोड केल्लो थंय. पयलीं जाल्यार तो तेणी व्हेल्लो न्हू तेन्ना, आतां आसूंक शकना. हातून मायन्स खात्याची चौकशी जावंक जाय. कोर्टाचे निर्बंध आसतना हो प्रकार चल्ला. 2012तले पावणेतले मीन म्हूण सांगून खंय नवे मीन उखलपाचो प्लान. ट्रकवाले कोण ते खंय फ्रंटाक खबर ना. ना पण आता ट्रकवाले तुमच्या बरोबर आसा आंदोलनाक न्ही. पूण तेंच्यांनी आमकां हो माल जो आसा ते ट्रकवाले खंयचे येयल्यात कितें येयल्या काय खबर ना. आतां ते स्टॉप जाल्ले. आमी तांकां रिक्वेस्ट केला की बाबा हो इलिगल माल आसा, तुमी तातूंत पोट नाका. चौगुलेच्या कामगारांक खंय कंपनीन 2 म्हयन्या सावन पगार घाल्लो ना. तेन्ना हे आमकां 2 म्हयने जाले पगार मेळोना. हे चौगुले आतां इतली 100 वर्सां तेणी आतां काम करून इतले बरें बरें जोडले तरी पूण आमकां ते आतां हय न्ही 34 दिसा आमकां तेणें पगार दिवना. पूण आमकां पगार दिया न्हू, आमगे फुडलो आसा तो पगार दियात. इतले मजगती मायनिंगाचो इश्यू घेवन काँग्रेस मुख्य सचिवा मेरेन पावली. हातूंतल्यान कळटा की थंय इल्लिगलिटीज जाल्ली आसा. त्यो इल्लिगलिटीज कश्यो जाल्यो, कित्याक जाल्यो हाचेर डिटेल इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय आनी खरें कितें आसा तें लोकां मुखार येवपाक जाय. कारण गोंयांत मायनिंग बंद करपाक जो आतांचो मुख्यमंत्री आसा तेन्ना तो ऑपोजिशन लिडर आशिल्लो तो जबाबदार आसा. गोंयांत तेणें एक अशें पिक्चर क्रिएट केलें PEC कमिटीचो रिपोर्ट, जो कमिटीचो रिपोर्ट केन्नाच पास जालो ना आनी जेन्ना एसेंब्लीन प्रेजेंटूय जालो ना. त्या रिपोर्टाच्या मार्फत तेणें गोंयांक अशें पेंट केलें की काँग्रेस गव्हर्मेंट आशिल्लो तो सगळो 36,000 crores मायनिंग स्कॅमान इनवॉल्व आशिल्लो, इल्लिगल मायनिंग जातालें. सो एक रोजी पिक्चर क्रिएट केलें फक्त पॉलिटिकल एजेंडा मुखार दवरून आपले पार्टेक सत्तेर हाडपाक. आनी म्हाका दिसता त्या हेजेर लोक कन्फ्युजूय जाले आनी 2012 ही तांकां परत सत्ता मेळ्ळी. पूण अशी फटिंगपणां करून लोकांक घुसपावप, हो मायनिंग जी इंडस्ट्री आशिल्ली ती काबार करप, मायनिंग हेजेर डिपेंड 1.5-2 लाख आशिल्ले तांकां उपाशी मारपाचो पाळी येवप, हेका पूर्णपणे जबाबदार हो आतांचो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर आसा. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू आनी तुळशीदास च्यारी. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.